सर फाल्यां अमित शाह येवपाचे आहा तुमचे कडेन कितें कारण आहे ते येतात ते ऑफिशियल होम मिनिस्ट्रीचो प्रोग्राम हे आसा तेंचे कॉन्फरन्स आसा सिद्धार्थी गोवा तेका लागून ते फाल्यां सकाळीं येतले आनी दनपारां तो प्रोग्राम आटपून लगेच वयतले ते पार्टीच्या हाका लागून अशें सेपरेट अशें येना ते गव्हर्मेंट फंक्शन आसा होम डिपार्टमेंटाचें कॉन्फरन्स त्या कॉन्फरन्साक येतात ते कॉन्फरन्स सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्टेट ना गव्हर्मेंट ना इट इज सेंट्रल स्टेट गव्हर्मेंट न्ही स्टेट गव्हर्मेंट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ दॅट आमचो होम मिनिस्टर आनी आमचे मुख्यमंत्री आसतले त्या कॉन्फरन्साक आनी होम मिनिस्टर केन्ना येतात फाल्यां पार्टी म्हणून ताका मेळत आमी एअरपोर्टार मेळपाक वतले तांकां बिकॉज देर आर स्पेक्युलेशन दॅट देर कॅन बी सम चेंजेस इन द मिनिस्ट्री ना 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 ते अजिबात ना आमी फक्त आमचे पार्टीचे अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष आनी होम मिनिस्टर त्यामुळे आमी तांकां रिसीव करपाक वयतले एअरपोर्टाचेर ओके आनी काय ना तेंचे आनी हिंगा तुमकडे मिटींग वयर ना वेळ ना तांकां प्रेस ना कांयच आसता ऑफिशियल ऑफिशियल ऑफिशियल